एकीकडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोय सरकार स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय ह्यो घोषणा दितात, पूण एसडीपीडीए नुस्तें मार्केटाची स्थिती वेगळीच आसा। एसडीपीडीए मार्केटाच्या कॉर्नरांनी कोयराच्यो राशी पडल्यात। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। हे सगळे म्युनिसिपालिटी सरकार स्वच्छ भारत, स्वच्छ गोवा, नितळ गोय, हे पळय नितळ गोय कळ्ळें मात फोकस करता। ही खाण हांगा वर्सभर अशें चालू आसता। हेजे पयलीं म्हाका दिसता हो विशय आमी वेगवेगळ्या पातळीचेर 4-5 फावटी तरी काडलो, पूण दुसरे दिसा मातशे कोण तरी धाडटात, इलेक्शन लीप करतात, मागीर आसलें तशें पाड पडटा। तुमी इतलो टॅक्स लोकां कडल्यान घेतात, तुमची ही ड्युटी, हातूंतल्यान रोगराई हें जाता, स्प्रेड जाता, इतलें सुद्दां जर हांकां समजना, बारीक बारीक हांकां लागून लोकांक बऱ्यो हें काडटात, ते नोटीसो काडटा, हें तुमचें कर्तव्य तुमी पयलीं करात न्ही। मजगती ह्या प्रकाराक लागून फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेचेर आणि एसडीपीडीएचेर खर टिका केली। मडगांव पालिका मुद्दाम जावन हो कोयर काडिनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वच्छ भारत ह्या अभियानाची डबल इंजिन सरकारान फकाणां मारल्या। पालिकेन 6 वरां भितर कोयर उखलूंक ना जाल्यार आपूण स्वता वचून तो कोयर काडटलो म्हूण विजयान शिटकावणी दिल्या। प्रायम मिनिस्टर सांगताले कितें कचरो काडचो आनी क्लीन इंडिया बिंडिया म्हणून करची म्हणून स्वच्छ भारत म्हणटले स्वच्छ भारताचे मडे आमकां फातोर्डान दिसपाक मेळटा। सो आतां पयलें म्हणटे एक आय कंडेम दीस आनी हांव 6 वरांचो तांकां प्रास दिता। हें जर ते करनात जाल्यार आमी प्रायवेटली हें काम करूंक लागतले। प्रायवेटली आमी हें कचरो काडटात। सो मागीर आनी म्युनिसिपालिटी ना, पूण मागीर हांव म्युनिसिपालिटीचे फातोर्डेच्या लोकांक सांगतलो टॅक्स फारीक करनाका। सपोज म्युनिसिपालिटी सर्विसीस दिवंक शकना, टॅक्स कलेक्ट करता आनी सर्विसीस दिवंक शकना जाल्यार लोकांनी टॅक्स फारीक करपाचो बंद करचो, आमी ते क्लीन करतात आनी गार्बेज खंय घालपाचें ते घालतात। पण आनी मार्केट कम्स इन फातोर्डा, सो दॅट इज वाय आय एम एफेक्टेड। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।